गणपती बाप्पा मोरया. तर आम्ही आयिल्ले आसा पणजेच्या सामके जुन्या पारंपारीक अशा गणपतीच्या चित्रशाळेत. हांगासर खुबशा गणपतींची अशी रांगूच आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी विशेष म्हटल्यार हे चिकट मातये पासून तयार केल्ले गणपती, तांचो साचो जर पळयत जाल्यार खरेंच आदले जे आमचे जाणटे गणपती हाडटाले तेच हातून त्यांचे रुपांतल्यान ते सारके झळकता. आनी अशें दिसता की आमकां पयलींची चवथ याद येता. ताका लागून ह्या गणपतींची ही खासियत आसा. तेंचे मुखामळ पळय, तेंची जी सजावट पळय, तेंची बसका पळय जाल्यार आपसूक आमची पयलींची चवथ आमकां याद येता. हांगासले तालिगांवचे वाठार, सांताक्रूज, मागीर मेर्शे, हे जे पणजेच्या आशी कुशीकचे जे वाठार आसा, दोनापावल सुद्दां, मागीर नागाळे, ओडशेल, हांगासरचे सगळे जे लोक आसा ते हांगासले चिकट मातयेचे पारंपारीक गणपती आजून व्हरता. आजून तेंची ती पाट दिवपाची जी पद्दत आसा किंवा गणपती येवन बुकींग करपाची हांगाच, कित्याक तेंच्यांनी आपल्या जाणट्यां कडल्यान म्हणटा ते जाणटे हांगासल्यान गणपती व्हरताले. सो आजुनूय तेंच्या ती परंपरा तशीच चालू दवरिल्ली आसा. ते मोडपाक सोदिना. हे विशिश्ट तेंचें एक कारण आसा. मागीर आतां आमी पळयतात की मुंबयच्यान बीन गणपती येता. लोक सांगता की पीओपीचे आनी शाडूचे मिक्स म्हणटात. एक्चुली तशें नासता. शाडू आनी पीओपी हे मिक्स जावपाचे घटक न्हय, पण लोक सांगता शाडू आनी पीओपी अशें केन्ना जायना. आनी मागीर जरी सरकार आमकां आव्हानां करता की बाबा पीओपीचे गणपती घेवं नाकात, किंवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो आसा तो जरी तेंच्यांनी लक्ष केंद्रीत करून तेंच्यांनी कितलीय तेंच्या कडेन नजर दवरली तरी खंयच्यान ना खंयच्यान त्यो पावता. पूण ह्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो खरेंच विलक्षणीय आसा, आमचें लक्ष वेधून घेणाऱ्यो आसा. आतां ह्या चित्रशाळेंत आयल्या उपरांत आमकां तें आपसूक दिसतलें की ह्यो गणपती ज्यो मुर्त्यो हांची खासियत कितें आसा आनी हितून सजीवता कशी आसा विशेष म्हटल्यार ह्या मुर्त्यांनी, ते आमी ह्या चित्रशाळेन वचून एक रावंड मारया आनी पळोवया. ही पणजेंतली गिरणी वयली जी शाळा म्हणटा ती इतकी व्हडली आसा की हांगासर प्रत्येक ठिकाणी लायनीन गणपती दवरिल्ले आसा. ताका लागून अशें सांबाळून हांगासर वाट काडीत चडचें पडटा. दोनूय सायडीक गणपतीचे डिस्प्ले केलेले आसा आनी वेगवेगळ्या तरेचे गणपती हांगासर पळोवपाक मेळटा. जसो की हो नंदीचेर बसलेलो गणपती आसा, किंवा ते फाटल्यान गरुडाचेर बसलेलो गणपती आसा, शिवाचेर बसलेलो गणपती आसा, मागीर बाल गणपती आसा, मोराचेर बसलेलो गणपती आसा. आनी हे वेगवेगळ्या तरेचे जे गणपती तेंच्यांनी साकारलेले आसा तातूंतल्यान खरेंच तांची सजीवताय दिश्टी पडटा. आनी तेंचे जे पयलींचें काम म्हणजे तेंचो साचो जर पळयत जाल्यार पयलींचो जुनो साचो आहा तो, ताका लागून रोखडेच एक ओड निर्माण जाता की आमचे पयलींचे लोक ते सगळे जाणटे सगळे याद येता. आनी पयलींची जी चवथ आमी कशें मनयताले हें सगळें याद येता हे गणपतींक पळयले काय. तेंची बसका एक तरेची विशिश्ट आसा. तेंचे मागीर ते रंग काम, तेंचे बारीक लिपीन तयार केल्लेले थोडे काम आसा पळोवपाक मेळटा. अशें ते स्प्रे पेंटिंगाचे आतां येयला पद्दत. स्प्रे पेंटिंग तो यूज करचोच पडटा. तेजे उपरांत ताका वार्निश मारले काय ते तांकां ऑटोमॅटीक एक तरेचो ग्लो येता. तेय आतां कित्याक आतां एक नवीन तंत्रगिन्यान वाडत येता तेन्ना मागीर जो कलाकार आसता ती रोखडोच आत्मसात करता. आनी जी कितें आतां नवी तंत्रगिन्यान येयलेलें आसा तेचो तो आपलो समावेश करून आपल्या कलाकृतीन साकारता. आनी त्या गणपतीक तेंच्यांनी हातभार लायिल्लो आसा. म्हणजे ती जी प्रोसेस आसा ती ह्या मुर्त्यांनी तेंच्यांनी घातिल्ली आसा. पूण विशेश म्हटल्यार तेंच्यांनी जो साचो आसा तो साचो तेंच्यांनी तसोच दवरला. आनी ह्या साच्या खातीरूच विशेष तेंचे एक रोखडेच आयडेंटिटी कशी निर्माण जालेली आसा की हे बाबा गणपती गिरणी वयल्या गणपतीची मुर्ती रोखडेच कळटा. ताका लागून समजा खंयच्याय चडशे हे गणपती जे आसा पळय आमकां अशे जुन्या घरांनी म्हणजे जे पयलींची घरां जेंच्यांनी आजून तशी अस्तित्वात आसा त्या घरांनी हे गणपती पुजले वता. आमी जर फ्लॅटांनी बीन पळयत जाल्यार ते आतां जे भायर गणपती मुंबयच्यान बीन हाडटात ते आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण जी जुनी घरां आसा तितून त्या वास्तून एक सजीवता आसता. आनी तेन्ना ही मातयेची मुर्ती जेन्ना थंय स्थापन जाता तेन्ना वेगळेच त्या घराक एक वेगळें महत्व येता. आनी गोंयची खरी पारंपारीक चवथ कितें पळय ती त्या घरान आपसूक दिसता. तो माटोळेचो एक सुगंध वेगळो आनी ते घरा
ते मातयेचो ताका स्पर्श, शेणाची जमीन, अशा हितून हो गणपती बसलो काय अशें दिसता की हां खरेंच आमचें गोंयकारपण आमी परत जगता काय. हे एक विशिश्ट एक मूर्ती आमकां तेच्या म्हणजे तेच्या रुपांतल्यान हे सगळें भासून दाखयता आनी एक ते खरें हे वैशिश्ट आसा ह्या मुर्त्यांचें. म्हणून म्हाका वर्सान वर्स अशें दिसता की हांगासल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो येवन पळोवच्यो कश्यो आनी हांगासर एक नजर मारची कशी. म्हणून मुद्दाम ह्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान चवथीच्या खाशेल्या कार्यावळींतल्यान तुमकां ह्या चित्रछायेची हांव भेट करून दिता. आतां हो जागो येदो व्हडलो आसा, ही गिरण पणजेची म्हणटात. आतां गिरण कसली काय असो प्रश्न साहजीक पडप शक्य आसा, कित्याक की पिठाची गिरण आसता, मसाल्याची गिरण आसता. तर हांगा एक पयलीं पिठाची गिरण आशिल्ली, मात्र आतां ही जी गिरण आसा ती तेलाची, हांगासर तेल काडटात. जर सायडीक तुमी पळयत जाल्यार ही यंत्रणा तेल काडपाची हांगासर तेंच्यांनी दवरिल्ली आसा. तर येद्या व्हडल्या ह्या जाग्याचेर सद्या गणपतीच्यो मुर्त्यो आसा आनी थंय तेल कशें काडप काय. तर ह्या चवथीच्या दिसांनी ही जी तेलाची गिरण आसा ती बंद आसता. मागीर चवथ जशें आतां हे गणपती गेले प्रत्येकाच्या घराघरांनी काय परतून ही तेलाची जी गिरण आसा ती परतून सुरवात जाता. तर हो येदो व्हडलो लुगार जो आसा तेंच्यांनी सद्या ह्या गणपतीच्यो मुर्त्यो दवरपा खातीर वापर ताचो करून घेतिल्लो आसा. प्रत्येक जाग्याचेर कोनशांनी हांगासर गणपतीच्यो मुर्त्यो दवरिल्ल्यो आसा. ताका लागून तेंचे कडेन एक व्हडलें आव्हान आसता. केन्ना गणपतीच्या आदल्या दिसा सांजे जी गर्दी हांगासर भरता आनी येदी व्हडली चॅलेंज एका कोनशांतले गणपती काडून व्हरप म्हणजे केदें व्हडलें हें आव्हान आसा. आनी ते सुद्दां मातयेचे गणपती म्हणजे हेका सुद्दां एक विशिश्ट पद्दतीचें एक तांकां नियोजन गरजेचें आसता. ताका लागून तेंचे विशेष कौतूक हांगाचे जे मुर्तीकार आसात तेंचे. सो आतां फुडें या आनी अशीच पासे मारून पळोवया ह्या गिरणी वयल्या गणपतींचे आनी कितें आमकां आयकुपाक मेळटा जाल्यार चलात. तर आमच्या बरोबर आसात ह्या पणजेच्या गिरणी वयल्या गणपतीच्या चित्रशाळेंतले मुर्तीकार महादेव शाणू शेट. हे हांगासले तेंचे जे बाबा आसा शाणू शेट हे प्रसिद्ध मुर्तीकार. ताका लागून तेंच्यांनी जे पयलींच्यान हांगासर जे लोक आपली मुर्ती बूक करपाक येता तेंच्यांनी आपली परंपरा तशीच तिगोवन दवरिल्ली आसा. आतां तेंचे जे पूत आसा तेंच्या कडेन ते मुर्ती बूक करता. तशेंच तांचे बापूल भाव लेगीत ते सुद्दां तेंच्या बरोबर सहकार्य तांकां करतात. अशें हे भाव मेळोन आतां तेंच्यांनी ही कार्यशाळा तिगोवन दवरिल्ली आसा. ताका लागून ही भव्य अशी हांगासर कार्यशाळा गणपतीची चित्रशाळा आमकां पळोवपाक मेळटा. तर तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया ते खंय रावतात, हांगा गणपती तेंच्यांनी कितल्या वर्सांच्यान ते दवरीत येयला आनी कितले लोक तेंच्या कडेन हांगासर आजुनूय येतात. हे वेगवेगळे विशय आनी आतांच्या गणपतींचे बदल हे सगळे तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया. सगळ्यान पयलीं तुमकां खूब खूब आमच्या ह्या गोमंतकाच्या खासा चवथीच्या कार्यावळीत येवकार. तर ही चित्रशाळा जी आसा हांगा ती तुमी हांगा गणपती करता काय तुमी करून हाडटात? आमी मया डिचोली कुमारड आमचे मयान म्हणटा आमी गणपती करता सगळे. म्हणजे मूळ तुमचे मया कुमारड. आमी सगळे आमचो वाडत कुमारड सगळे गणपती काडूच सगळे कुमारड. प्रेमेन शेट बी आमचो आमदार तो चुलत भाव ते एक मूर्ती आनी तेंच्यांनी चालू दवरल्या. आनी ते मूळ घर आमचे. पयलीं आमचे सगळे कुटुंब आमी साडे आमच्या घरा थंयच पुजताले प्रेमनाथ तेंच्या घरा. मागीर आमी सेपरेट घरा काडले आनी सेपरेट आतां सेपरेट करता प्रत्येक. म्हणजे तुमची फुडली पिढी अशी वाडत गेली आनी तुमी हांगा पणजे जी आतां ही चित्रशाळा गिरणी वयली जी आमी म्हणटा ती केन्नाच्यान चालू आसा? ती आतां म्हाका 65 वर्सां जाली. त्या पयलींच्यान बाबा आमचे हाडटले 10-15 वर्सां म्हणून 65-75 वर्सां जातले. म्हणजे हांगासर जे गणपती आतां जे बूक करतात लोक ते पयलींचेच बूक करतात काय नेवे बीन कोण येयल्ले आसा? नेवे येता. पयलींचे ते चालू आसा आनी नेवे येतात. म्हणजे खासियत म्हटल्यार तुमचे हे सारखे चिकट मातयेचे गणपती. चिकट माती तुमकां मेळोवपाक कितें आडखळी बी निर्माण जाता? अजून काय आडखळ जावंक ना. आमी ते खंयच्यान हाडटा तुमी चिकट माती? बिचोलीच्यान हाडटा. मळची बीन पडटा मशिनां जाता सरकारा कडल्यान मेळटा. हय ती मशिनां मेळटा. आसा तुमची? ती आमी पयलीं आमी पांयान मळटाले
आतां मशिनां दिल्या आमकां. ते कामगार बीन तुमकां आतां चड लागना. ना आतां मशिनां मातशें कमी जाता काम. विशेष म्हटल्यार तुमी आतां ही गणपती जी मुर्ती आहा पळय तुमच्यो ह्यो पयलींचे तेंचे जे साचे आमकां पळोवपाक मेळटा हे तुमी मुद्दाम दवरिल्ले आसा. तेंका तेच साज जाय पडटा न्हू तेंचे मॉडेल पयलीं जे आहा पळय तेंचे ते मगरान तशें बसचें पडटा तेंचे आनी थोडे ते चेंज करतात. तेंचे फॅमिली आतां नवीन जाता पळय भुरगे तांकां मातशें नवीन करून व्हरतात ते तेंचे म्हणजे तेजें रूप पळय तांकां तशें सायज तीच जाय पूण मागीर डिजायन बी अशें सगळें ते तुमी घालता म्हणजे डिझायन हत्तीर बसोवपाक जाय मोरार बसोवपाक जाय वाघार मागीर ते करून दितात. हय. सो सादारण हे केन्ना तुमी स्टार्ट करता इतल्यो मुर्त्यो आहा म्हटल्यार? आमचे पावस स्टार्ट जालो का जुनान तेन्ना माती मूळ हे जाली का मूळ जाले का आमी स्टार्ट करता माती भिजली का. हय. म्हणजे आतां हे इतले सादारण कितले गणपती आसतले? आतां सादारण आमचे कमीत ते 1200 आसतले सगळ्यांचे. 1200 आसतले. म्हणजे येद्या व्हडल्या ह्या चित्रशाळेन 1000 गणपती हे आनी ते सुद्दां आदल्या दिसा तुमची खूब धानल जाता आसतले. म्हणजे लोक वांगडाच भायर जाता मागीर ती कशी तुमी ते नियोजन करतले? तेच पयलीं आतां ते मातशें सांबाळून तेंका धरून एक लायनीन तेंकां हे करचें पडटा न्हू. पूण पयलीं आतां पयलीं अशें त्या नंबरान म्हाका भायर सोडटा मागीर. तूं अजुनूय गणपती करता? हय अजून करता. आनी कोण कोण तुमच्या घरांतली गणपती? आमचे आतां चेडो आहा तो करता अक्षय म्हणटा अक्षय शेट आनी आमची फॅमिली बाकीची आहा पळय ती आमकां हे करता हेल्प करता. पूण आतां हे साचे इतले वर्सां तुमचे कशे काय उरले? तेंका साचे ते आमकां सांबाळून दवरचें पडटा न्हू. ते आमचे पयलीं पासून ते हेचे आहा साचे आमचे शिमिटाचे. म्हणजे आतां जर साचे पळय जाल्यार पीओपीचे नाल्यार फायबराचे साचे आसा. हे शिमिटाचे आहा तशें तेंकां ते करून दिवचें पडटा. फिनिशींग बरें जाता की मातशें येता न्हू. आतां मागीर मातशें फिनिशींग टायम वयता मातसो आनी ते हेजे आहा पीओपीचे ते मातशे साचे आसा ते मातशे स्मूथ बरें जाता. पूण आतां ह्या साचे मागीर चेंज करता पुन्हा मातशें सुदारता. म्हणजे मातशें तेका फिनिशींग येवपा खातीर तुमी परतून आनीक तयार करतात. आनी विशेष म्हटल्यार ही जी तुमची मुखामळ आहा गणपतींची आनी तो एक साचो आहा तो तुमी तसोच प्रिजर्व करून दवरचो पडटा. जशें की आमी पळयतात लालबागचो राजा एकाच स्वरुपान तो आसा. तेंचे बारीक दोळे. म्हाका न्हू ते गणपती मातशे एक एकदां दिसता म्हणजे लालबागच्या राजाचे की अशें आमच्या ह्या गिरणी वयल्या गणपतींचे कशे बारीक दोळे आसा तशेंच लालबागच्या राजाचे बारीक दोळे आसा आनी तेंच्यांनी ती एकूच मुर्तेचो साचो दवरिल्लो आसा. तशेंच हे हांगासर आमच्या पणजेंतल्या चित्रशाळेंतले हे मुर्त्यो कश्यो दिसता म्हाका. तुमकां दिसना लालबागच्या राजाचे दोळे बारीक आनी तुमी करता तेंचे दोळे बारीक आसा? तर चडशे गणपती दोळे बारीक आसता म्हणून आमी हे करना. आमकां मातशें वटसार करून दिसता पळय दृश्टी तशें आमकां ती करचें पडटा. आमचे दोळे सारके तुका पळयता सारके तशें आसता ते एक विशेश. आनी तुमकां अशें केन्ना दिसलें ना की बाबा हां तुमी आतां इतकी वर्सां चिकट माती करता शाडू मातयेचे गणपती आतां येवपाक लागले तोय एक प्रोसेस सोंपो जालेलो जसो शाडू मातयेचे करतलो जाल्यार. सो तुमकां अशें दिसलें ना केन्ना शाडू मातयेचे करचें म्हणून? शाडू मातयेचे करूंक करता म्हणून आतां लोकांक आवडटा ते आपण आमकां करून दिवचें पडटा. सांगता जाल्यार मागीर ते करून दिता आमी तें कळना. मेन म्हणजे आमची पयलींची ह्या माती आहा पळय तीच आमी चडशी वापरता. शाडू माती सांगल्यार आतां वेगवेगळ्या मार्केटान आतां गणपती येवपाक लागिल्ले आसा. पीओपीचे खासा करून कितले जरी सरकारान तांकां निर्बंध लायले तरी खंयच्यान ना खंयच्यान येतात. ते आमी करूंक ते आमी करना. आमची ह्या पळय चालू आमची पारंपारीक तेच आमी करता. ते मार्केटान येयले म्हणटकीर तुमकां अशें दिसना की बाबा हां तेंच्यो बऱ्यो सामक्यो चकचकीत म्हणजे फिनिशींग आसलेल्यो मुर्त्यो आनी आमच्यो चिकट मातयेच्यो? आमी तशें तेंचे प्रमाणे आमी करता आतां मुद्दाम पळय तशें शानी येता तेंचे प्रमाणे आमी ते करून दिता तांकां. आमची मातयेचे आसले न्हू तुमकां ते पळयता आनी तशें आमी त्या प्रमाणे तांकां कलरींग करून दिता. तशें आतां ते म्हणजे एक ती टॅक्नीक आतां तुमी यूज केलेली आसा मुर्त्यो करता. म्हणजे मातीच आसता ती आमी हे करना हेचोच गणपती पूण तुमी ताका पीओपी सारकी फिनिशींग दिवपाचो यत्न यत्न करता. आनी कितले जाण म्हटले तुमी भाव आतां? तुम 3 जाण भाव. म्हाजें नांव महादेव आनी ज्ञानेश्वर आनी प्रवीण आमी 3 खाशा भाव. आनी आमचो शरद आनी वासुदेव ते आमचे चुलत भाव. आतां ही चित्रशाळा आहा ती तुमची कितल्या भावांची आसा? आमी आतां चड 5 जाण भाव सगळे. आनी 5 जाण तुमी मुर्ती करतात? हय सगळे 5 जाण. इतल्यो आतां चिकट मातयेच्यो गणपती आतां तुमी केलेल्यो आसा त्यो सगळ्यो तुमच्यो अश्यो बूक जातात? हय ते वार्षिक ते जायत पडटा तशें करता. तुमी कशें कितें म्हणजे आदीं तुमकां खबर आसता की इतके बुकींग जातले काय इतक्यो मुर्त्यो? पयलीं पासून आमची कुळा आहा न्हू तांकां तिचे हाडचेच पडटा न्हू त्यो हाडचेच ते पडटा. आनी एक्स्ट्रा हांगा कोण मागीर भायली येता तशें ते मागीर तांकां आमी हें करतात.
त्यांच्या आणि त्यांची सायज बीन ठरलेली असता. हय सायज तांकां तीच जाय पडटा अशें. पयलीं जे आसा आमकां पाट बीन दिताले पळय तशी कितें पद्दत आसा? पाट थोडे दितात थोडे तांकां दिवचेच पडटा. आनी थोडे आमचे सार्वजनीक घरा कडसून आहा पळय ती व्हडली सायज ती थंयसून व्हरता घरा कडल्यान सार्वजनीक ते 2 आहा. आतां आमी कांय गणपतींक जर हांगासर पळय तुमचे जाल्यार ते तुमी लाकडाचे पाट थंय लायिल्ले आसा जे तुमचेच. हय हे आमचे. आनी थोडे आपूण घरा कडसून हाडून दिता आमकां घरा कडेन आहा पळय ते हाडून दिता ते त्या प्रमाणे तांकां करचें पडटा आमकां. हे पाट एक तुमकां वेगळो खर्च आसा करपाक. पाट करपाक. सो अशा तरेन तुमी इतल्यो मुर्ती आतां केल्या. केन्ना केल्ल्यो तुमी स्टार्ट केल्या? पावस पडलो काय जुनान माती मुवाली काय आमी स्टार्ट करता. आनी मेन म्हटल्यार आतां मुखेल म्हटल्यार ही गिरण जी आसा ती तो एक बरो तुमकां लुगार मेळटा थंय तुमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. ना ना ते अजून काय प्रॉब्लेम काय तेंच्यांनी अशें केन्ना तुमकां म्हणूंक ना की हा तुमी ना आतां विशेष म्हटल्यार ते ह्या दिसांनी चवथीच्या दिसांनी बंद दवरता आमी. हय आसलें की 20 दिसाची वर आसता न्हू मागीर ती केना न्हू ते सादारण केन्ना हाडटा तुमी गणपती? पुण्याक हाडटा आमी नारळ पौर्णिमा. एक 15 दीस आसता ना? 20 दीस पयलीं जाता. ते पयलीं जाता तेंच्या भितर व्हरचें पडटा न्हू ते 2 दीस पयलीं जाता. त्या प्रमाणे 2 दीस आमी येता. आमचें हांव मातशें दवरचें. पेंटींग तुमी हांगा करता काय थंयच करून हाडटा? घरात करता. पयलीं हांगा करताले. हांगा येवन पेंटींग करता? आतां ना करना. आतां डायरेक्ट घरा कडसून हाडटा पेंटींग करून. आतां बारीक कसलें काम आसता न्ही फिनिशींग ते मागीर हांगा करचेंच पडटा. म्हटल्यार अशी जिगी बी घालपाची थोडी उरता गोल्ड बी घालपाची आसता ते मागीर बारीक काम ते मागीर तेंचेर शायनींग ती वार्निश शायनींग चडशी वार्निश आनी थोडे अशे जिगी मारता पळय शायनींग ती थोडी ती मागीर थोडे हांव उरलेले करता आमी चडशे घरा कडेन. हो जो पेंट तुमी यूज करता पळय तो कसलो? तो हाजो प्लास्टीक ताजो डिस्टेंपर. डिस्टेंपर म्हणजे आतां ते मेटालीक बीन कलर येयला तसले बीन यूज जाता? ना मेटालीक तशें आमी चडशे करना. वॉटर कलर चडशे. तुमकां कितें सांगिनशें दिसता आतां जे POPचे गणपती येवपाक लागिल्ले आसा लोकांक एक आव्हान करपा खातीर कित्याक शेवटी ते लोकांचेर आहा. सरकार कांय करपाक शकना. कितले समज सांगलें की ते घेवं नाका आव्हान केलें तरी एक तुमकां कितें संदेश दिवपाक जाय कित्याक तुमी ह्या पर्यावरण पुरक अशे चिकट मातयेचे गणपतीची मुर्तीची आजून तुमी तिगोवन दवरिल्ली आसा ती कला म्हणून. आमचें कितें आहा लोकांक पयलीं पासून तेंचे पारंपारीक आहा पळय त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगतात तुमचे आमकां आमी तांकां फोर्स करून सांगता की तुमचे आहा ते तुमी वापरूंक शकता म्हणटा आमी द्या म्हणटा आमकां ना. आमची चालवण आहा मातयेची तेच आमी वार्षिक आमी कुळां ती हाडून दिता. ते हांगा येतात आनी नवीन कोण येतात तेंचे आमी हें करूंक शकना. आमचे कुळां तांकां ते सांगतात आमकां हेच जाय म्हणून. दुसरे सर सादारण खंयचे तालिगांव सांताक्रूज ह्या वाठारांत तालिगांव सगळ्या चिंबला हे सायडीन डोंगरी बी ते लागले डोंगरे वयले बीन सगळे सांतानेल्यातले बी तशें रायबंदर लागीं गांव ते येतात. टेम्पो रिक्षा बीन हय आपल्या दिसांनी सामकी आतां म्हणजे आतां लायन लागता सारकी लायन लागतली आतां म्हणजे जाले आतां चवथ तेकली. सो अशा तरेन बरी आमकां तेंच्यांनी म्हायती दिली कशा तरेन हें नियोजन करता. हे एक विशिश्ट तुमी मुद्दाम हांगासर या त्या दिसा कशें हांगासर लगबग आसता तुमकां पळोवपाक मेळटली गणपती कशे भायर काडप इल्लीशी पायण तेंची ती आनी ते सुद्दां एक व्हडलें चॅलेंज म्हटल्यार की चिकट मातयेच्यो जड मुर्त्यो त्यो ताका लागून एक तांकां एक वेगळें आव्हान आसता. सो विशेश तेंचें कौतुक तेंच्यांनी खूब बऱ्या भशेन आमकां ही म्हायती दिली कशा तरेन तेंच्यांनी हो तेंची जी कला आसूं कलेचो तेंचो जो वारसो तेंच्यांनी जोपासिल्लो आहा तेच्या बद्दल तेंच्यांनी म्हायती दिली आनी लोकूय तेंच्या कडल्यान आजुनूय ह्यो मुर्त्यो घेता म्हटल्यार तेंचें खरेंच कौतुक करीनशें दिसता. फुडें आनीक आमी पळोवया ह्यो मुर्त्यो. तर ह्या गिरणी वयल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो पळयता आसतना आनी हांगासरलो आढावो घेता आसतनाच एक अशे भाऊ हांगासर गणपती व्हरपाक आयिल्ले आमकां दिसतूच सापडले आनी मनोभावे तेंच्यांनी कशा तरेन आपली मुर्ती सिलेक्ट करून आयज ते आपले म्हणजे जी परंपरा आसा तेजेर धापपा खातीर एक बारीकशें वस्त्र आनी एक पारंपारीक पद्दतीन ते वेशभोव येयल्ले आसा. तुमी केन्नाच्यान हांगासर गणपती व्हरता? खूब वर्सां जालीं. म्हज्या आजो व्हरतालो हांगासरल्यान ताच्या मागीर फादर आनी आतां आमी. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव परेश लवंदे. तुमी खंय रावता? कोर्तीन रावता. तुमी आजून ही हांगासली गणपतीची मुर्ती व्हरतात? सारकी. ताजे पळय जे दोळे बिळे पेंट करपाचें आहा तें सामकें एक्सेप्शनल स्किल्स.
आनी तुमी केन्ना अशें समज वेगळे चित्रशाळेन गेले समज जे मुंबयच्यान बीन गणपती येता तितूंतल्यान आनी हितून जर गणपतीच्या मुर्तीन पळयत जाल्यार तुमकां कितें फरक दिसता? फरक आसता ना न्ही, पूण कितलेंय जालें न्ही आपलेपणा पळय जो आसता तो मातसो दुसरे भशेन जाता न्ही. हांगा कितलेंय जालें जाल्यार ते इतले वर्सांचें म्हणजे तो विचार सुद्दां आमी करिना की बदलचो किंवा दुसरे कडेन वचून घेवचो, तशें ना. साहजीक ह्यो मूर्त्यो पळयल्यो की आपले बालपण याद येता की त्यो मूर्त्यो तेच स्वरूप आनी तेच बसका बिसका ते गणपती. शाळा बिळा पळोवपाक पयलीं वताले अजून सुद्दां 1-2 शाळा पळयता हांव, पूण शाळा म्हणजे गणपतीची शाळा. तशी ही शाळा आमची पयलीं पासून लागिल्ली आहा परंपरेन म्हणटकूच, आनी ती चेंज करपाचो बी प्रश्नूच येना. आतां तुमी म्हटलें तुमी तुमच्या आज्या वांगडा आजो तुमचो हांगासल्यान व्हरताले म्हटल्यार तुमचे बालपणांतल्यान तुमच्यो यादी खबर आहा? हय हय हांगा येताले आमी, तो सारको चॅक करून पळयतालो, मातशें खंय टच करूंक जाय जाल्यार सांगतालो बिंगतालो, ते सगळें तेच संस्कार हांवें तुमचेर पळयले. आतां तुमी बारीक सगळे 4य दिशेन ते गणपतीक पळयलो बारकायेन तुमी, सो तुमकां याद आहा आजो बिजो येता तेन्नाच्यान? हय. मागीर तुमी बापाय वांगडा बीन हांगासर? हय हय. सो आतां तुमी येतात? हय. सो कशें दिसता ही गणपती? तुमी घरान रावतात? हय. घरान ते ह्यो मूर्त्यो म्हणजे म्हणजे जी जुनी घरां आसा खास म्हटल्यार तातूंत त्याच लोकांनी चडशी ही परंपरा जोपाशिल्ली आसा. फ्लॅटांनी चडशे लोक व्हरना आसतले, तें तांकां खबर आसतलें. एक ते म्हणजे जुनी घरां तितून हो गणपती म्हटल्यार एक सजीवता येता आनी अशें दिसता की आपलें बालपण परतून याद येता ती मुर्ती पळयली काय. तेच म्हणून तेंच्यांनी आमी उलयता आसतना तेय आमकां तेंच्या कडल्यान तेंच्यांनी सांगलें की विशेश म्हटल्यार आमचें जी स्वरूप आसा तो साचो आसा तेंच्यांनी तोच दवरिल्लो आसा. मात आतां जी टॅक्नॉलॉजी येयला गणपतीची म्हणजे पेंट आसूं दी किंवा हेर गजाली तेंच्यांनी आस्पाव करून घेतला, पूण लोक खरें म्हणजे लोकांक दिसता की ही आमचे पयलींची म्हाज्या ल्हानपणीची मुर्ती म्हणून तेंच्यांनी ते एक तेंचें विशेष कौतुक. सारकें उलयलो तूं. म्हणजे तागेलें पळय पेंट बी करपाक दोळे एक्सपेशली शेवटी कितें जाता सजीव दिसता मुर्ती दोळ्या वयल्यान न्ही, सो ते दोळे पेंट बी करप सामकें एक्सेप्शनली गूड. आनी तुमकां खूब खूब गणपतीची आनी चवथीची उर्बे बरीत परबी. थँक्यू तुमकांय बी. तर आमी पणजेच्या ह्या गिरणी वयल्या जी पारंपारीक गणपतीची चित्रशाळा आसा तातूंत आयले. ह्या गणपतींचो जो एक ल्हानसो आढावो घेतलो, कशा तरेन ह्यो मुर्त्यो तयार केलेल्यो आसा, तांचे साचे, तांचे रंग रूप, तांची आंखणी ह्या बद्दल आमी जाणून घेतले. विशेष म्हटल्यार मुर्तीकारांनूय तांचे अणभव आमकां सांगले, कशें तांच्यांनी आपल्या वडिलोपार्जीत आयिल्ली ही चित्रशाळा जोपासून दवरिल्ला. त्याच बरोबर हांगा जो एक भाऊ आयिल्लो गणपतीची मुर्ती व्हरपा खातीर ताणें आपलें मत व्यक्त केलें. तांणी आपली ह्या चित्रशाळे बद्दल जी आशिल्ली ओढ आनी तेंचे जे आजो आपलो गणपती व्हरताले तेन्ना पासूनचीच तेणी भावना व्यक्त केली आनी कशा तरेन ही सजीवता ह्या चित्रशाळेन आजून तिगोवन दवरिल्ली आसा ती आमकां हांगासर दिश्टी पडली. आनी हीच जी भावना आसा लोकांची आनी ह्या मातये पासून तयार केल्ली जी गणपतींची सजीवता आसा ती तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर चवथीच्या निमतान गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही खाशेली चवथी खातीर आमी ल्हानशी कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ही तुमकां कशी दिसली ही मुजरत सांगा. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव गौरीश बामोणकर.